विठ्ठलापूर साखळे नामनेच्या चैत्र उत्सवांतले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो। हातान दारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भुपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो। ह्या वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काडली आनी ह्या उत्सवाची सांगता जाली। चैत्र उत्सवांतल्या निमाण्या राती वाळवट न्हंयतेगेर आशिल्ल्या देवळान वीरभद्राक खाशेले वेशभूषेन सजयता। उपरांत वीरभद्र विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या प्राकारांत दाखल जाता। थंय ताच्या फाटल्यान प्रभावळ बांदता। ते आदी पुंडलीक देवळा कडेन गेल्ली श्रीची पालखी परतून मुख्य देवळा कडेन येता। प्रभावळ बांदले उपरांत वीरभद्र मदेकान दवरिल्ल्या बांकड्याचेर उबो रावता। देवाक पाया पडटा। ते उपरांत ताच्या दोनूय हातांनी दारेच्यो तलवारी दिता। बांकड्याचेरूच तलवारीत नाचयत वीरभद्र आपल्या खाशेल्या नाचाक सुरवात करता। मुखार जमनीचेर रचिल्ल्या तणाक वर्तुळाक उजो लायता। वीरभद्र बांकड्या वयल्यान खाला उडी मारून पेटपी तणा भोंवतणी पावलां मारीत नाच सादर करता। थंय थारावीक फेरयो मारले उपरांत वीरभद्र मुख्य माटवान धांव मारता। मुख्य माटवान जमिल्ल्या व्हड संख्येंतल्या लोकां मुखार वीरभद्र टाळ पकवाजाच्या तालार पावलांचो ठेको धरीत माटवान नाच सादर करता। मदींच ल्हानसो सुसेग घेतना भुपराचो गजर चालूच आसता। हातांतल्यो दारेच्यो तलवारी नाचयत पावलां मारीत नाच करपी वीरभद्राचो हो थरार हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी अणभवलो। चैत्र महिन्यात साखळेची चैत्राची जी परंपरा आसा जवळजवळ 550 वर्सांची परंपरा आसा आणि ह्या परंपरेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे वीरभद्र उत्सव। शिरोडकरचे घराणे आसा त्या घराण्यान ह्या वीरभद्र सादरीकरण करपाचो मान खरें म्हळ्यार गोंयांत खूब कडेन वीरभद्र जाता पण साखळे टायमार जो वीरभद्राची जी परंपरा आसा ती साखळेकूच आसा। पण दुसरें म्हळ्यार हाडून एक आमचे भावनीक नाते आसा। एक परंपरागत जो फॅमिली आसा हिंदूची फॅमिली आमचे एक संबंध आसा किंवा आमचे ह्या वाड्या विठ्ठलापूर जे वाडे आसा त्यांचे वाद्यवृंद आसा सगळे विठ्ठलापूरचे लोक ते करतात आणि प्रत्येकाकडे ही परंपरागत कामां वाटून दिल्ली आसा। त्या प्रमाणे हे देवाची शिस्तबद्ध हे सण आसा आणि पुराय गोंयचो लोक हो उत्सव किंवा वीरभद्राचें दर्शन घेवपाक मुद्दाम हांगा येतात। म्हणटकूच ही प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जाल्ल्या कारणान ह्या उत्सवाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणात जाला आणि खरें म्हटल्यार गोंयभर ते गोंयाच्या भायर ही नामना पावोवपाक ह्या मिडियाचे खूबशे म्हाका दिसता सहकार्य आसा। आमचे पुलीस भाव हांगा सहकार्य करतात, सगळो गांवचो लोक हांगा सहकार्य करतात आणि हो उत्सव वेवस्थीतरित्या फाटली इजिप्त छक्का किंवा परंपरेनुसार हे सण आसा जी आमची देवस्थान समिती आसा आनी कुटुंबी आसा हे सबंद हांगा सहकार्य आसता। एक म्हणजे हाजो जो वीरभद्राची रूपरेखा आसा किंवा रुद्ररूप हे पळोवपाक आणि दीपचंदी रागाचे ही बंदिशान हे वाद्य चलता ताका वातावरण एक वेगळें गांभीर्य निर्माण जाता। म्हणटकूच ह्या उत्सवाचें दर्शन सगळ्या लोकांनी घेवचें असो जो पळोवपाचो आणि हे उत्सव पळोवच्या वेळी आमची भावनीक ताक निभावना प्रत्येकाक दिसता ह्या खातीर आपूण वाटत वचो आणि अशा तरेन ह्या देवदेकांच्या पुण्यान खरें म्हणजे साखळे हो देवांचो गांव देव देवतांचो गांव आणि ताका लागून ह्या चैत्र म्हयन्याचे मुख्य आकर्षण चैत्र उत्सवाची वीरभद्र सुवाळ्या उपरांत श्रीच्या रथाची मिरवणूक काडली। रथ ओडले उपरांत उत्सवाची विधिवत सांगता जाली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।